Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, Mercury, Venus, Earth, and Mars. Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These are the planets in our solar system. These are the planets in our solar system. नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत परतून एक येवकार. आमी आमच्या ह्या सोलार सिस्टम जी आमी एक सिरीज सुरू केल्ली, एक एक्चुअली फीडबॅक आयिल्लो की आतां मार्च म्हयन्यान भुरग्यांचे एग्जामी आसात आनी सोलार सिस्टमा बद्दल तांकां सिलेबसान आसा पूण तितलें ना जातून तांकां तें समजतलें. सो स्पेशली एक अंतरिक्ष अप एंड अवेन एक प्रोग्राम कर जातून प्लॅनेट्सां बद्दल आमी शिकूंक शकतले, भुरग्यांक आमचे शिकोवपाक शकतले. सो हे फीडबॅकाक मान दिवन हांवें हे एपिसोड्स तयार केल्ले ऑन प्लॅनेट्स, स्पेशली आमची सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टमा बद्दल कितलें शिकपाचें आसा. हांवें सोदून काडलें की प्लॅनेटरी सायन्स बी सगळी बाजूक दवरुया. 1 बाय 1 प्लॅनेट शिकपाक आमकां 50 एपिसोड लागतले, पण तें करचें न्हय. फक्त आमचे प्लॅनेट्स क्लासिफाय करया. डिफरंट ग्रुप्स जे सायन्सान आनी जॉग्राफीन आसा अबाउट प्लॅनेट्स तितलेच स्टडी करया आनी तांचे बद्दल शिकुया की प्लॅनेट्स क्लासिफिकेशनांतल्यान आमी सोलार सिस्टमा बद्दल कितें शिकूंक शकतात ते. आणि लास्ट 2 एपिसोड तुम्ही म्हजे बरोबर ट्रॅव्हल केला आसतले थ्रू सोलार सिस्टम. क्लासिकल प्लॅनेट्स, मॉडर्न प्लॅनेट्स, डिस्कवर्ड प्लॅनेट्स, इनर प्लॅनेट्स कितलेशे आमी पळयले. आज आमी 9th डेफिनेशन आमचें पळोवया. टेरेस्ट्रियल प्लॅनेट्स. टेरेस्ट्रियल प्लॅनेट्स किंवा रॉकी प्लॅनेट्स ताका म्हणटात. आज पुराय सोलार सिस्टमूच हांगा म्हज्या हाता कडेन आसा. हांवें सोलार सिस्टम धाकटी केल्या आनी हांगा हाडल्या तुमकां दाखोवपाक, आनी सोलार सिस्टमाचे मॉडेल्स डेमॉन्स्ट्रेट करून बरे भशेन आमी आज शिकुया अबाउट आवर सोलार सिस्टम. आता 9th आणि 10th आमचे जे डेफिनेशन आसा, टेरेस्ट्रियल प्लॅनेट्स, रॉकी प्लॅनेट्स आणि सॉलिड प्लॅनेट्सूय तांकां म्हणटात, हे पळोवया. हे धाकटुलेशे जे प्लॅनेट्स आसात, हे इलेशे, हांकां म्हणटात टेरेस्ट्रियल, रॉकी नाल्यार सॉलिड प्लॅनेट्स. दे आर डिस्टिंक्टली डिफरंट फ्रॉम हे जे व्हडले प्लॅनेट्स आसा आमचे सोलार सिस्टमांतले. आता आमी आमच्या स्क्रिना कडेन पळोवया. टेरेस्ट्रियल, रॉकी किंवा सॉलिड प्लॅनेट्स हे भितर असतात एस्टरॉयड बेल्टाच्या आणि उरिल्ल्या भायर असतात. सो हो जो बॉर्डर आसा एस्टरॉयड बेल्ट, हो डिवायड करता हे टेरेस्ट्रियल आणि नॉन टेरेस्ट्रियल किंवा गॅशियस जायंट्स जाका म्हणटात ते प्लॅनेट्स. आता हांचे बद्दल हे जे धाकटे प्लॅनेट्स आसा, सॉलिड प्लॅनेट्स, हांचे बद्दल डेफिनेट एक 2-3 आमचे कडेन डेफिनेशन्स आसा, जे एक तांचे प्रॉपर्टीज आसा जे भायल्या प्लॅनेटांक एप्लाय जायना. हे जे सगळे टेरेस्ट्रियल प्लॅनेट्स आसात, सॉलिड प्लॅनेट्स आसात, तांचेर आमी लँड करपाक शकतात. आमचे जे मिशन्स आसात ऑल ओवर, जितले आमी मिशन्स प्लॅनेटरी मिशन्स केल्या, ते भायल्या प्लॅनेटांचे प्लॅनेटरी मिशन्स लँड जावपाक शकले ना, जे ज्युपिटर सॅटर्ना कडेन वतात. पूण जो मार्सार गेला, जो भितर मर्क्युरीचेर गेला, इवन विनसाचेर गेला, आमी ताजेर चलपाक शकतात. ताका फर्म लँड आसा. इन लॅटीन टेर्र म्हणजे लँड, टेरेन, जो ग्राउंड आसा. सो टेरेस्ट्रियल प्लॅनेट्स म्हणजे जे सॉलिड ग्राउंडाचे प्लॅनेट्स आसा ते, इवन अर्थ आमी सांगपाचीच गरज ना, आमी आसात. सो दीज 4 प्लॅनेट्स आर टेरेस्ट्रियल, म्हणजे आमी ताजेर आसात. आणि त्यांची साईज कंपॅरेटिव्हली धाकटी आसा देन आउटर प्लॅनेट्स. अनदर फीचर, आता हांगा हे धाकटे पळयात प्लॅनेट्स, इलेशे आसात ते आमचे जे टेरेस्ट्रियल प्लॅनेट्स आसा. मर्क्युरी, इलोसो हो जो मर्क्युरी आसा, फक्त 3031 मायल्स इतलोच आसा मर्क्युरी. पण ताज्या कंपॅरिजनान हो ज्युपिटर, हो केदो आसा, ज्युपिटर इज 88,846 मायल्स. कंपेअर करात हे 2 प्लॅनेट्स कशे
तांची सायज वेरी जाता ती. सो इनर प्लॅनेट्स आर व्हेरी स्मॉल आणि आउटर प्लॅनेट्स आर मॅसिव्ह ह्यूज. हे इनर आणि हे आउटर प्लॅनेट्सांचे अशें आसात की हे जे भितर वयले धाकटे प्लॅनेट आसात ते ल्हान आसात पण तांकां प्रॉपर डिफायन्ड एटमॉस्फियर्स आसात. हांगा स्क्रिनार आमकां दिश्टी पडटात एटमॉस्फियर्स प्लॅनेट्सांचे. मर्क्युरी, व्हिनस, अर्थ, मार्स चारूय प्लॅनेटांक एटमॉस्फियर्स क्लियर आनी डिफायन्ड आसात, भायल्या प्लॅनेटांक नात. कंपेर करया. प्लॅनेटाचो जो एटमॉस्फियर आसा तो मेजर करपाक एक युनिट आसा, ताका बार्स म्हणटात. बार किंवा मिलीबार्स ताका म्हणटात. सो बार हो मेजरमेंट आसा ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर एट सी लेवल. अर्थाचेर जो आमचो एटमॉस्फियर आसा तो अर्थाचो एटमॉस्फियर 1 बार आसा एट सी लेवल. आतां कंपेर करया. हो जो इल्लोसो आमचो मर्क्युरी आसा, मर्क्युरीचेर 42% ऑक्सिजन आसा. इमॅजिन करात, मर्क्युरीक सुद्दां 42% ऑक्सिजन आसा, पूण अर्थार जातून आमी रावतात, आमी जगतात, हाका सुद्दां फक्त 21% ऑक्सिजन आसा. पण इट इज नॉट एबंडंट. 42% ऑक्सिजन मर्क्युरीक आसा खरें, पण ते ताजो टोटल एटमॉस्फियर खूब कमी आसा, रेअर आसा, आमी ब्रीद करूं शकनात. मर्क्युरीचेर जो टेम्परेचर आसा इट इज मेड ऑफ हायड्रोजन आनी हिलियम गॅसीस जे सुर्या भितर असतात आणि सुर्याचे इतले लागीं आसा म्हणून ते कॅच केल्ले असता मर्क्युरीच्या एटमॉस्फियरान. सो चडशे हायड्रोजन हिलियम हे 2 गॅसीस मर्क्युरीचेर असतात. दुसरो आमचो व्हिनस. हो, आता व्हिनसाचो एटमॉस्फियर कंपेर करया. सगळ्या सोलार सिस्टमान जो थिकेस्ट एटमॉस्फियर आसा तो आमच्या ह्या प्लॅनेटाचो व्हिनसाचो. तो एट सी लेवल अर्थाचो जर 1 बार आसा जाल्यार व्हिनसाचो 92 बार्स आसा. इतलो दाट एटमॉस्फियर व्हिनसाचो आसा आणि तातून 96.5% लक्षात दवरात कार्बन डायऑक्सायड आसा. 20 कार्बन डायऑक्सायड म्हणजे. अर्थार मॅक्झिमम आसा नायट्रोजन, पूण अर्थार आमी ब्रीद करूंक शकतात. पण व्हिनसाचेर ऑक्सिजन आसा थोडे, पण आमी ब्रीद करूं शकनात बिकॉज 96.5% ऑफ द एटमॉस्फियर इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन डायऑक्सायड. अर्थार फक्त 21% ऑक्सिजन आसा, खूप कमी. इवन हे उरिल्ले प्लॅनेटांक कंपेर केल्यार अर्थार कमी आसा. पण आमी इतले लकी आसात की आमचे एटमॉस्फियराचें कॉम्पोजिशन इतलें सुंदर आसा की आमी ते ब्रीद डायरेक्टली थ्रू आवर लंग्स करपाक शकतात. हे ब्युटी आसा हे इनर प्लॅनेट्सांच्या एटमॉस्फियराची. मार्सारूय बी आसा ऑक्सिजन, पण थंय एटमॉस्फियर खूप थीन आसा. सो आमी थंय वचून विदाउट सिलिंडर्स ब्रीद करपाक शकचे नात. आतां आमी आमचें नेक्स्ट डेफिनेशन पळोवया. 11वें 12वें 13वें आमचें जें क्लासिफिकेशन आसा आउटर प्लॅनेट्सांचें. जायंट प्लॅनेट्स किंवा गॅस प्लॅनेट्स. आउटर प्लॅनेट्स, गॅस जायंट्स किंवा जायंट प्लॅनेट्स जाका म्हणटात हे पळोवया. आता 11वें डेफिनेशन आउटर प्लॅनेट्स. आउटर प्लॅनेट्स म्हणजे जे भायर आसात कित्याच्या एस्टरॉइड बेल्टाच्या. दे आर आउटसायड द एस्टरॉइड बेल्ट. 12वें डेफिनेशन आसा गॅस जायंट्स. गॅस जायंट म्हणजे ऑफकोर्स तुमकां हांगा म्हजो मॉडेलूच पळयल्यार कळटलें हे कितले ल्हान आसात आनी हे कितले मॅसिव आसात इन कंपॅरिझन. हो पळयात, मर्क्युरी जर दवरलो हे प्लॅनेटा भितर तो शेणून वता सामको. सो दीज आर मॅसिव प्लॅनेट्स. दे आर जायंट्स. जायंट्स कित्याक? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गॅस. हे सॉलिड न्हय, हे फक्त हवेचे गुळे. दे आर ओनली बॉल्स ऑफ गॅस. दे आर नॉट सॉलिड प्लॅनेट्स. हे लक्षात दवरात. हे जे आउटर प्लॅनेट्स आसा हांची डेन्सिटी सामकी कमी आसा. डेन्सिटी म्हणजे जे तांचे पदार्थ पॅक केले भितर ते सामके कमी आसा. इतले कमी की आमी अशें म्हणटात की आमच्या जे अर्थ कंपेर केली इतली ल्हान जी अर्थ आसा ती इवन सॅटर्ना पेक्षा चड टायटली पॅक्ड आसा. पूण सॅटर्न सामको कमी डेन्स आसा. द डेन्सिटी ऑफ सॅटर्न इज द लिस्ट अशें म्हणटात. आनी एक फनी एग्जाम्पल केन्नाय दितात. जर एक ग्लास उदक आशिल्लें आनी हांवें जर सॅटर्न तातूंत घाल्लो जाल्यार सॅटर्न वूड फ्लोट ऑन द वॉटर. सॅटर्न उदकार सुद्दां फ्लोट करूं शकतलो. इतलो लायट प्लॅनेट आसा. अर्थाची डेन्सिटी इतलो ल्हान प्लॅनेट अर्थ 5.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आनी सॅटर्न येदो व्हडलो सॅटर्न जो गॅस जायंट आसा तो सुद्दां ताजी डेन्सिटी 0.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. सो सॅटर्न वूड फ्लोट ऑन वॉटर अशें सुद्दां म्हणटात. पण आतां तुमकां इतलें उदक खंय मेळटलें जातून तुमी सॅटर्न दवरतले आनी तो फ्लोट जातले हाका मात म्हजे कडेन आन्सर ना. तो आज आमचो विशय न्ही. आमी फुडें वचुया. ओके, आतां हे एटमॉस्फियर्स जे आसात चडशे भायले प्लॅनेट्स जे आमचे आउटर प्लॅनेट्स आसात
ज्युपिटर, सॅटर्न, युरॅनस, नेपच्यून ते प्लॅनेट्सूच एटमॉस्फियर्स आसात. दीस प्लॅनेट देमसेल्स आर एटमॉस्फियर्स. इल्लोसो तांकां फातराचो कोर आसता, भितर गाबो आसता, आनी भायर हे फक्त आसा ते हवेचे गोळे. दे आर ओन्ली गॅसीस. आउटर प्लॅनेट्स आर मोस्टली ओन्ली हायड्रोजन आनी हिलियम गॅसीस. बाकीचे खंयचेय गॅसीस हे 4 प्लॅनेटान आमकां मेळनात. आनी हे 4 प्लॅनेटान एक तिसरी गॅस प्रॉमिनंट आसा, ती म्हणजे आमची मिथेन गॅस. मिथेन गॅस इज अ व्हेरी कॅरेक्टरिस्टीक गॅस, जी ज्युपिटर आनी सॅटर्नान खूब कमी आसा, पूण युरॅनस आनी नेपच्यूनान चड आसा. सो दॅट इज वाय युरॅनस आनी नेपच्यून हे प्लॅनेट सदां ब्लुईश कलर दिसतात. ब्लुईश नॉट बिकॉज दे आर कोल्ड, ब्लुईश बिकॉज तांच्या एटमॉस्फियरान चड मिथेन गॅस आसा. सो कॅरेक्टरिस्टीक कलर गॅसीचो हे 2 प्लॅनेटींक मेळटा, म्हणून हे 2 प्लॅनेट ब्लुईश दिश्टी पडटात. They are cold, fearsome, turbulent places, where blustery winds screech at supersonic speeds. Immense behemoths, tens of times, even hundreds of times more massive than Earth. Neptune, Uranus, Saturn, Jupiter, collectively known as the gas giants, huge conglomerations of simple elements. But do they have solid surfaces? Solid cores? No, they don't have a solid surface until perhaps you get way down in the interior. Pressures inside, basically due to gravity, build up to the extent that finally the gas gets converted into a fluid. Jupiter is thought to have a fluid interior, but there's some evidence that it may have, in fact, a solid core. It's been estimated to have a mass which is probably 10 times the mass of the Earth. But there's some wide error bars on those measurements. Generally, the core masses for Jupiter and Saturn can range between 0 and about 20 Earth masses. So it's conceivable, I mean, it's formally allowed that they have a zero mass core, that they're just total gas. The modeling that has been done for the giant planets indicates that it's possible that Jupiter and Saturn contain solid cores, maybe 15 to 100 Earth masses. But we don't have any real, excuse the pun, solid evidence for solid cores. The outer solar system planets have immense atmospheres dominated by hydrogen and helium. These are the lightest element gases that one can have. Jupiter and Saturn are largely gaseous, that is mostly hydrogen and helium, but mostly hydrogen. And Uranus and Neptune, formed in a different manner, they seem to be the accumulation of comets as far as we can tell from their composition. So they don't retain as much or don't hold as much hydrogen and helium in them. They contain more of the heavier, still light, but heavier elements like oxygen and carbon and so on. And light elements can whip up into blustery breezes. And we have found, as we've investigated all the planets in the outer solar system, that the winds on the giant planets change at different latitudes. They blow at different speeds. There are very energetic winds. The winds at the equator on Saturn, for example, blow at some 1,100 or 1,200 miles per hour. Supersonic winds like these point to hot currents from deep within. These bulky behemoths pump out much more heat than they could possibly be taking in from the faraway sun. But just how they do this is a bit of a mystery.